काणकोण दापोट हांगा एके पुतण्यान आपल्या काकाक जीवेशी मारलो। मयताक काणकोण भलायकी केंद्रात व्हरतना मरण आयले। जाल्यार आरोपी पुतण्यो खून करून कारवार फुज्ज्यो काडटना काणकोण पुलिसांनी वाटेरच ताका अटक केलो। माड्डी ताळाप लोलयेचो 42 वर्सां पिरायेचो मयत जानू खरांताक ताच्या पुतणयान अजय खरांतान जीवेशी मारून उडयलो। फामिलीत जाल्ल्या वादाक लागून हो खून जालो आसुये असो अदमास पोलिसांनी उक्तायला। खून केल्या उपरांत आरोपी अजयान कर्नाटकात पळोवन वयपाचो यत्न केलो, पूण काणकोण पोलिसांनी पोळे चेकपोस्टार ताची गुटली उखल्ली आनी ताका अटक केलो। काणकोण पोलिसांनी 2 वरां भितर ही केस सोडोवन आरोपीक धरपाक येस मेळयलें। काणकोण तालुक्यांतल्या लोलयेपोळे पंचायत वाठारांत येवपी माशे दापाट हांगासर रावपी जानू खरात सुमार 45 वर्सांच्या युवकाची आयज सकाळी सुमार 7:30 वरांचेर तांच्याच भावाच्या चल्या कडल्यान मर्डर जाली। ह्या विशयाचेर काणकोणच्या पुलिसांक म्हायती मेळ्ळे प्रमाणे आणि त्या वेळार तांच्यांनी इन्व्हेस्टिगेशन केल्ल्या म्हायती प्रमाणे अशी म्हायती मेळ्ळ्या की हे जे प्रकरण आसा पयशाक लागून, भांगराक लागून किंवा प्रॉपर्टीक लागून जावंक ना, जाल्यार उलट तांच्या आंतरीक फॅमिलीच्या इंटरनल क्लॅशिंगाक लागून ही गजाल घडली अशी आमकां म्हायती मेळ्ळ्या। ह्या विशयाचेर तांच्यांनी जो आरोपी आसा अजय सुमार 25 वर्सांचो ताका आपल्या ताब्यांत घेतला, जाल्यार सखोलान चौकशी खातीर फॉरेन्सीक लॅबाक आपूण तांच्यांनी आतां ग्रासरूट लेवलाचेर इन्व्हेस्टिगेशन सुरू केल्या। गोवा 365 खातीर काणकोणच्यान देविदास गांवकर।